नमस्कार तुमकां पुरे जनाक यूथ ऑफ GSBचे अनेक इन्फॉर्मेटिव एपिसोडाक. आज आमगेलो टर्साची चैत्रा कामत हांनी MSc केला न्यूट्रिशन एंड डायटिक्सांतू मणिपालातुलान. करंटली हांनी KS हेगडे हॉस्पिटलांतू डायटिशियन जावन काम करता आसाची. नमस्कार एंड वेलकम टू द शो चैत्रा. नमस्ते. सो पूरे जन आता डायट उलयताची. कसं हे डायट, वॉट इज ॲक्च्युली डायट? डायट म्हळ्यार मस्त जनां लेखचे म्हळ्यार कांय नाशी अशें मील स्किप करचे, एक वे रायस तसल कसले स्किप करचे तशी म्हणू. बट ॲक्च्युली डायट कसं म्हळ्यार स्लाइट मॉडिफिकेशन इन युअर मील पॅटर्न. म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ कस्टमायझेशन जावं मॉडिफिकेशन करचे आमगे रेग्युलर मील पॅटर्नांतू ताका म्हण येता डायट म्हणून. आता जनान डायट एक रिजन करच की बॉडी वेट, ओबिसिटी जावं थोरी जावच्या खात म्हळ्यार आमगेली हिरोइन्स पुरे मुवीज पुरे पळयल्यार आमी आज ती तांगेले 0 फिगरतून स्टार्ट जाला, त्याची कॉन्सेप्ट स्टार्ट जाला. सो मेनली डायट आमी ताचे खातीर करताच की दुसरी रिजन्स आसत फॉर टू फॉलो हेल्दी डायट? मेनली जावन आमकां हेल्थी आसूं का, इट्स नॉट इम्पॉर्टंट हाऊ वी लुक. सो डायट आमगेल हेल्थाकोस्कर आमी फॉलो करका. ओके. सो तू सांगचे मेनली हेल्था खातीर आमी युजली पळयताची एक पिढी थोर असली कुडले तांणी डायट करका म्हणून. म्हळ्यार मात्र एक जना हेरिडिटरी असता. सो जेनेटिकली कशी ते डिफर करचे म्हळ्यार कशी आमकां कळटा आमकां डायट करका की नाका की आमी थोरी जावं थोर असलारी ते आमगेले जिन्सां तुलान येवन आमी हेरिडिटरी अशी आस की केन्ना आमकां कळटा तेन्ना ओके आमी डायटार वचूं म्हणून? आमी हेल्थी जावन असल्यारी कसले मॅटर करना, बट आमकांचे सिमटम्स दाखयल्यारी एस्पेशली केलो जन तोर असल्यारी लेखताची की थायरॉयड आसा पुरो. बट पुरो तोर आसिल्ला इट नीड नॉट बी बिकॉज ऑफ थायरॉयड ऑर एनी कंडिशन. जेनेटिक्स येस, जेनेटिक्स डज मॅटर. बट आज आमगेला हेल्थ सम आसिल तशी कसले आमी वरी कोरका म्हणना. बट एगेन लायफस्टायल आमी जल्द तितलो आमगे लायफस्टायल चेंज करूं पळोवका. सो डायट म्हळ्यार बरी डायट पावना, अलॉंग विथ डायट एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल. सो कितलो आमी डायट करताच की तितले फिजिकली ॲक्टिव्ह आसूं का. सो दॅट ऑल्सो मॅटर्स. सो या तुम्ही म्हणलं मॉडिफिकेशन करीत कसले चेंजेस करीत तुम्ही खावचे रेग्युलर तू म्हण. सो केन्ना आमकां कळटा आमी ते मॉडिफिकेशन करका आमी खाल्लें सम न्हय. सो कसं सिमटम्स दाखयत की आमकां? येस, सिमटम्स दाखयता. बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन कसं म्हणा बॅलन्स डायट खावचे लायक म्हणून सांगू येता. सिमटम्स म्हळ्यार केलो प्राय जाल्यार बायल मनशालांतू ऑस्टियोपोरोसिस म्हूण जाता. तांकां कॅल्शियम मेके व्हायटमीन D उणी जावन जॉयंट पेन्स तशी सकट स्टार्ट जाता. जावं केलो जनाक म्हळ्यार फ्रिक्वेंट हंगर, फ्रिक्वेंट थर्स्ट तसल कसले सिमटम्स आसा पुरो. इट मायट बी ड्यू टू डायबिटीज. म्हळ्यार आमी सांगू जायना बट तांणी रेग्युलर हेल्थ चॅकअप करचें बेटर. एक 3 मंथ्स जावं 6 म्हयन्या एक पाटी रेग्युलर हेल्थ चॅकअप केल्यार तांकां कळटना रिपोर्ट्स थ्रू. मागीर तांणी ताका मॉडिफाय जावन डायट फॉलो करीत. सो हे रेग्युलर चेकअप्स खंयचे एजा तुलान तांणी ॲक्च्युली स्टार्ट करता? युजली 35 म्हण येता आतांच लायफस्टायल पळयल्यार. ओके. सो हेल्थ चेकअप करतना कळटा आमकां कितले हेल्दी आसा आमी म्हणून. लायक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज त्या पुरे मागीर आमगेले एक जातक शे येता हेल्थ चेकअप करतरी तेन्ना आमकां कळटा ओ आमी हेल्दी डायट फॉलो करका म्हणून. सो मस्त टायपा डायटय आसा. लायक एक जनाक एकल्याक हें खावीत म्हळ्यार आनेकल्याक आनेक खावचें ना. सो आत्तां करंटली मोस्ट पॉप्युलर कीटो डायट म्हणून हाजे विशयी तुमकां कसं सांगू का कीटो डायट अशें? कीटो डायट म्हळ्यार चड फॅट खावचें आनी कार्बोहायड्रेट्स मस्त उणें आनी ಸ್ವಲ್ಪ प्रोटीन. सो ह्या मोस्टली जन वेट लॉसा खातीर करताची. बट तांतू वेट लॉस आसा पुरो बट मस्त सायड इफेक्ट्स आसता. म्हळ्यार तांगेल्या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रायज जावचा पुरो आनी फॅटी लिवर जावचा पुरो आनी तांकां
करेक्ट फायबर पण अशी कॉन्स्टिपेशन जाता. सो ह्या एक प्रॉपर डायट म्हूण सांगू जायना. युजली इट्स नॉट प्रिस्क्रायब्ड, बट सर्टन केसीस तूं लायक एपिलेप्सी म्हूण डिसऑर्डर आसता चेडवांक, तांकां सीजर्स आसता. सो तांगेल केसान तूं कीटो डायट दिवका जाता. म्हळ्यार तांतू फॅट चड आशिल्ली ती दॅन कार्बोहायड्रेट्स फॅट वील बी यूज्ड फॉर डायजेशन. सो इट इज बिलीव्ड दॅट फॅट्स आनी ती तांगेल फ्रिक्वेन्सी सीजर्साच्या त्या डिक्रीज जाता म्हणून. सो त्या केसीसान तूं मात्र अदर दॅन दॅट वी डोंट रेकमेंड कीटो. ओके, म्हणजे ताजेची इफेक्ट्स आसता म्हणून, सायड इफेक्ट्स मस्त आसता म्हणून. आनी एक व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हळ्यार वीगन डायटा विशय. सो वीगन म्हणटाना इवन दूध कसले मिल्क प्रोडक्ट्स खावचे ना म्हणून आमगेले इतले फुडां दसकीत इट्स लायक सिम्स इम्पॉसिबल. मात हाजे मस्त बेनिफिट्स आयकला. हाजे कसले सायड इफेक्ट्स कसले आस की वीगन डायटाचे, ताजे ओपिनियन कसं तुगेलें? वीगन डायट मला कम्प्लिटली नो म्हणून सांगू जायना. इट्स ऑल ऑन देअर बिलीफ न्हय. बट सायड इफेक्ट्स म्हळ्यार मेनली व्हायटमीन B12 ते आमकां मेनली मेळचा एनिमल प्रोडक्ट्सा दुखून. ताजी डेफिशियन्सी जावचा पुरो. बट एगेन सप्लिमेंट ऑप्शन आसता, बट better to go for a natural source now. So not prescribed as such, but on their belief then okay. Right. तुम्ही आता सप्लिमेंट्स म्हणले, सो हाऊ फार या सप्लिमेंट्स इज इफेक्टिव्ह? म्हणारी आमकां प्रयोजन की हे सप्लिमेंट्स ऑर इज इट ऑल्सो हार्मफूल? आता मस्त ऐकला सप्लिमेंट्स आणि तितून मार केसेस जावचे पळय. सो सप्लिमेंट्स म्हणली कुडले मेनली डोजेज अवेर आसता आणि क्लिनिकली एप्रूव वन्स जाल्यार ओके म्हणत विदीन लिमिट्स. सो आमकां कसले ताजी नॉलेज ना अशी आमगेल ओन गुगल पळोवन इंटरनेटा थ्रू कळून त्या पुरो घेवचे टोटली रॉंग. थ्रू मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑर समथिंग इन अ लिमिटेड क्वांटिटी इज ओके. क्रॅश डायट तू कसे जाता? व्हॉट आर इट्स इफेक्ट्स? क्रॅश डायट म्हणली कुडले इट इज व्हेरी लो कॅलरी डायट. सो लेस दॅन 800 किलो कॅलरीज तशी सकट वताची, विच इज नॉट नॉर्मल, विच वी डोंट प्रिस्क्रायब. आणि कसं जाता म्हळ्यार सडन वेट उणी जावचा पुरो, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल. लायक फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम ते कश्ट जाता आनी मस्त हेल्थ रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट जावचा पुरो. लायक एसिडिटी, मागीर न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी जावचा पुरो, व्हायटमिन्स आनी उणी जावन. सो तसं चकड मस्त पळोवचा पुरो आमी. ताजे इफेक्ट्स आसा. डायट म्हणून लायक शॉर्टकट म्हणटा, नो शॉर्टकट आणि कसं की नो गेन विदाउट पेन. करेक्ट. सो हेसर पुराय मात्र आता तशीच आम्ही डायट म्हणलें आमगे लायफस्टायल उलयला रे. आता हॉटेल तो हॉटेल पुरे गली गलींत हॉटेल आसता, त्या आमकां आनी काही सुलभ जावच्या झोमॅटो स्विगी पुराय इलाज करात. त्या हॉटेल फूड मस्त चांग नाही म्हणून पुरे जन गोतो जाल्यार रुची जाता. तशीच मस्त जन होम फूड करतात. सो भायर तुलान खावचे कितले म्हळ्यार इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लायफ. कसं आम्ही ताजे कसले एडवायस जेव टिप ताका आम्ही कशी बॅलन्स करीत आउटसाइड फूड आणि चीट डे तसं पुराय कशी आम्ही बॅलन्स करीत आमगे रेग्युलर डायटान. सो पुरा लायक तुम्ही म्हणला वरी पुरा जनाक होम फूड म्हणून खावच्या कश्ट जाता. लायक फॉर एग्जाम्पल कोणी भायर वर्क करून आसतला तांकां PG फूड की तांणी हॉटेला वेर डिपेंड जावन आसता, तेन्ना तांकां कश्ट जाता तशी मेंटेन करूंक. जाल्यार एगेन इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ फूड. सो आतां इन केस भायर खावची जाल्यार एगेन ऑप्शन्स आसता. लायक फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्टाक पुरी घेवची जागेर इडली तसल कसली घेयाची, लायक दॅन गोईंग फॉर ऑयली आयटम्स. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस अँड ऑल्सो क्वांटिटी मॅटर्स. सो आनी चीट डे म्हळ्यार आय प्रिफर लायक चीट मील इज बेटर दॅन अ चीट डे. बिकॉज चीट डे कसं जाता म्हळ्यार आमी डायट फॉलो करता आसतना सडन एक चीट डे आसला रे, तर आमकां मोटिवेशन केलो जना मोटिवेशन वता लायक नेक्स्ट डे आपास रेग्युलर डायट बॅक टू वचाक. सो चीट मील म्हळ्यार एटलिस्ट एक चीट मील इन अ डे आमी फॉलो केला रे. सो नेक्स्ट आमी ते कंपन्सेट करत नेक्स्ट मीलान तू. सो तशी करत. तशीच मस्त जाणं आता लायक एक्झाम्पल मी हांव फुडी म्हणटा. आता फुडी म्हणले कुठले आमकां खावका तू म्हणटास आवडतलो पोषण कंट्रोल क्वांटिटी मॅटर्स म्हणून.
आम्ही कसं करीत लायक इट इज अ डिझायर एक पटी खावच्यात एक इवन गऱ्यांक करू आता आमगेले पावसाडीक गऱ्यांक करू मेळटा सो ते मेळ्ळी कोणले खातार आपचे लायक अंटील इट इज स्टॉप लायक पॅकेट खाली करू काही पुरो सो हे कशी राबयत वॉट इज सम कसले जेव टेक्निक असो एक जण सांगता उद्दा पिल्लार राबता लायक मध्ये मध्ये उद्दा पिल्लार कसले टेक्निक म्हळ्यार आतां फॉर वय एकदा मागीर ट्रेडिशनल फूड ओके म्हळ्यार आमी टोटली अवॉयड करू सांगनाची लायक आमगेले आतां कसले फेस्टिवल्स आसा पुरो तेन्ना आमी डिफरंट वेरायटीज करता चिपोडी गोडशे ते पुरो ओके ते वन्स इन अ वायल न्हू येवचे डेली बेजिसान तूं ते हॅबीट करनातला चल्ल्या आनी एगेन आतां फॉर एग्जाम्पल आमी रेस्टॉरंटाक खावच्या चमकलारी सो स्टार्टींग आमी कसले सलाड आयटम्स तसल जावं सूप तसल कसं घेवत अँड मोर ऑफ स्टार्टर्स लायक ग्रिल्ड फॉर्मांत आसील तसन कसं नाही खाल्लारी सो वी विल फील फूल फास्टर न्हू तशें आमी ओवर ईट करनाची ते एक मेथड फॉलो करत मागीर आनीक कसं म्हळ्यार आमी एक कॉन्सेप्ट आसा लायक सान प्लेटांत खावका म्हणून सो सान प्लेटांत आमी स्वल्प घाली कुडले फुल्ल दिसता त्याच आमी व्हड प्लेट घेतल्यार कितली वाडल्यार तर दिसयना सो तसल पुरो सन एक ट्रिक्स मागीर आतां आमी पळयला मस्त नॅचरल फुडांतूची विंगड वेरायटी आम्ही सान नासतना सल पुराय फ्रुट्स ना आशिल्ले वेजिटेबल्स ना आशिल्ले बट दे से इट इज व्हेरी मच वायटमीन चड आसा म्हणून म्हळ्यार आतां आमी पळयलां कशें ते रोम्बोस्टन मागीर मँगो स्टीम त्या पुरे तेसले सो ताजी कसं ओपिनियन तुमगेला येस वायटमिन्स पुरा फ्रुट्सान तो आसिल्लेची सो कलर चड कलर आसिल तशी फ्रुट्स लायक म्हणटाची म्हळ्यार अँटी ऑक्सिडंट्स तातूंत वायटमिन्स आसता ते आमकां इम्युनिटी चडटा सो जल्तितलो आमी कलर्ड फ्रुट्स खाल्ले तितले चांग म्हूण येता मागीर असल फ्रुट्स तुमी म्हणला म्हणके मँगोस्टीन रामबुतन पुरा येस इट इज गुड बट आमी डायट प्रिस्क्रायब करतना युजली ते सांगू जायना बिकॉज ताजी कॉस्टय पळोवका जाता मागीर अवेलेबिलिटी पळोवका जाता सो आमी जनरली कसं म्हणची म्हळ्यार गो फॉर सीजनल अँड लोकल म्हणून सो आतां आमी चमकलार मार्केटांत मस्त आमकां हेल्दी ब्रेड म्हूण मेळटा ब्रावन ब्रेड जो मस्त वेरायटी अवेलेबल आमगेले एक सानगांव मँगलोरांतूय मेळटा आमकां मस्त पुराय तेसला सो इज इट रियली हेल्दी कसं ताजे ते आमी पार्ट की तांकां बदल डिफरन्स जाता की आमी रेग्युलर ब्रेड जो ब्रावन ब्रेड घेतला रे तांकां डिफरन्स जाता की सो ब्रावन ब्रेड म्हणल्यार आतां पुरो जाणां लेगचे ते होल व्हीट गोवाचे म्हणून बट ताचे इंग्रिडियंट्स पळोवचे चमकल्यार 50% वील बी होल व्हीट अँड दे वील ॲड मैदा ऑल्सो लायक मैदा ही मिक्स जावन आसता सो ते हेल्दी म्हूण आमी सांगू जायना एटलिस्ट बेटर चॉईस म्हणल्यार तुमी मल्टीग्रेन ब्रेड घेवेत पुरो विंगड आसता न्हू सो दॅट इज बेटर तशी जी आतां सो तुमी सांगचे आमी डायट करचे जाल्यार सपूर जावका जाल्यार वेट लॉसाक कसले हाका जाल्यार रायट पोर्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो दॅट्स ऑल ऑर कसले जावस की ताजे टू ॲड करूक आमगेले लायफस्टायल चेंजीस डेफिनेटली मॅटर्स आमगेले स्लीप मॅटर जाता स्ट्रेस मॅटर जाता आनी ऑफकोर्स एक्सरसाइज सो एवरीथींग गोज हँड इन हँड ओके सो आमगेले तुमी कसं सांगताचे लायक सकाळी दनपारा रात्री आमी खावका की एक पटी न्हिदोच पशी पूड उगी खावका म्हणटाचे सो की इन बिटवीन मील्स स्मॉल सो मेनली आमी बॅलन्स डायटांत कशें सांगचे म्हळ्यार 3 मेजर मील्स आनी 2 स्मॉल मील म्हूण सांगताची सो मेजर मील वील बी योर ब्रेकफास्ट लंच अँड डिनर अँड मिड मॉर्निंग एक स्नॅक म्हूण सांगताची ब्रेकफास्ट आनी लंचा मध्य आनी इवनिंग स्नॅक टी टायम स्नॅक ते एक प्रॉपर प्रोपोर्शनांत आसता मागीर एक माय प्लेट कॉन्सेप्ट म्हूण आसता तांत एक प्लेट कन्सिडर केल्यार आमी हाफ ऑफ आवर प्लेट शूड बी ऑफ वेजिटेबल्स आनी फ्रुट्स आनी रेस्ट हाफ 1/4 शूड बी मिल्क प्रॉडक्ट्स जावं आमगेले प्रोटीन सोर्स नॉन वेजिटेरियन आसता पुरो आनी रिमेनींग 1/4 शूड बी सिरियल्स लायक चपाती जावं रायस की कसं सिरियल्स आमी खाताची पळय करेक्ट पोर्शन तू सांगला भारी लायक मस्त हेल्पफूल म्हूण लागता सो तुमी हें करियर कशें चूज केलें लायक यू नो डायटिशियन
सो म्हाका मेनली आय वॉन्टेड समथींग एलायड टू हेल्थ सायन्स. मागीर आतां करंट लायक फ्युचर आसा तूं म्हळ्यार मस्त ऑप्शन्स आसा. लायक आमगेले कोर्स केल्यार हॉस्पिटलांत तूं पेशंट जाल डायट पुरा पळोव येता, मेनली क्लिनिकल पार्टाक वचूं येता. तशी म्हाका दिसला ओके म्हणून. सो हॉस्पिटलांत म्हणले तुमी, सो हॉस्पिटलांत कशे अनयुजुअल केसीस आस की वीच यूड लायक टू शेअर तुमगेले डायट प्रिस्क्रिप्शनांत वीच कुड हेल्प द पेशंट? अनयुजुअल केस म्हळ्यार आमकां केलो पाटी रेअरली जावन बर्न्स केस मेळटा. सो तांगेल केसांत आमकां सेल्फ चॅलेंजींग आसता, म्हळ्यार तांकां मोर कॅलरीज आनी प्रोटीन, हाय कॅलरी हाय प्रोटीन जावंक आसता. सो तांकां डायट प्लॅन करूं सेल्फ चॅलेंजींग आसता. सो त्या पळोव येता. जनरली डायबेटीक मोस्ट कॉमन. सो मस्त केसीस मेळटा. आनी आतां जेस्टेशनल डायबिटीज म्हूण आसता, प्रेग्नन्सीन तूं तांकां डेवलप जावचें. सो तावय मस्त मेळटा आसता केस. मागीर मेनली रिनल पेशंट्स, किडनी पेशंट्सांक तांकां ऑन डायलिसीस तांणी एक डायट फॉलो करता बिफोर डायलिसीस एंड आफ्टर डायलिसीस. सो तसले केसीस मेळटा. मागीर लिवर वय हेपॅटीक केसीस, कार्डियाक, मागीर पोस्ट सर्जरी. प्रति एक हेल्थ अंत पळयल्यार आमकां जाय डायट, गुड बॅलन्स डायट. सो एक जस्ट एक लायन आमगे व्ह्युअर्सांक सुमार ह्या कॅटेगरींत आसतले, जस्ट एक ब्रीफली एक डायबिटीक पेशंटाक जो डायबिटीसाचे मस्त आय मीन आय थिंक 5 जन 3 पुणे आसताची हू आर डायबिटीक. सो तांकां एक कसं तुगेलें टिप आसतलें लायक वॉट दे कॅन फॉलो? डायबिटीज म्हणली कुडले सिंपल शुगर्स टोटली अवॉयड करता. म्हळ्यार शुगर आमगे सक्कर, गॉड आनी मागीर तसल सिंपल रिफायंड कार्ब्स म्हणटाची आमी मैदा पुरा तसल टोटली अवॉयड करता. आनी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लिमिटेड खाव येता. मागीर मेनली फायबर चड खावका, वेजिटेबल्स दुखून वय ग्रीन्स पल्लो सकड. मागीर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन खाव येता न्ही, फिश पुरा लिमिटेड अमाउंट खाव येता. आनी गुड फॅट खाव येता. कोलेस्ट्रॉल अशें कोलेस्ट्रॉल सिंगल्यांक मेनली ऑयली फूड टोटली अवॉयड करता. मागीर तांकां गुड फॅट म्हळ्यार नट्स आमगेल्या आल्मंड बादाम आसा पुरो, वॉलनट आसा पुरो, तांत आमकां गुड फॅट मेळटा, ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स म्हणून. ते आमगेले कोलेस्ट्रॉल बॅलन्स करता. आनी मेनली वॉकिंग आमगेले HDL कोलेस्ट्रॉल म्हणून दॅट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल वीच वी रिक्वायर्ड. सो ताका मेनली वॉकिंग आनी लायफस्टायल चेंजीस मॅटर जाता. ओके. So hand in hand food आणि एक्सरसाइज सिंपल वॉकिंग तुम्ही रेकमेंड केला. ओके. आणि कसले कॉमन आय मीन इलनेसेस? मागीर मोस्टली आमकां रिनल केसीस आसता, किडनी डिसऑर्डर. तांतूय एक्यूट किडनी डिसऑर्डर म्हळ्यार स्टार्टींग स्टेज आसता. मागीर क्रोनीक म्हळ्यार डिफरंट स्टेजीस आसता तांतू. किडनी पेशंट्साक मेनली पोटॅशियम, लो पोटॅशियम खावका आनी प्रोटीन. सो क्रिएटिनिन म्हणून आसता न्हू, त्या हाय आसली कुडले आमगेले किडनीक प्रोटीन एक्सक्रीट करूं कश्ट जाता. सो प्रोटीन ओवरलोड जाल्यार तितली कश्ट. सो जाल्यार तितली प्रोटीन आमी कंट्रोल करता. बट अगेन इफ दे आर ऑन डायलिसीस तांकां आसिल प्रोटीन लॉस जाता न्हू. सो वी इनक्रीज प्रोटीन इन दॅट केस. वय. सो आनी पोटॅशियम, सोडियम त्या पुरा मॅटर जाता. मेनली पोटॅशियम म्हणली कुडले मेनली ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स, कोकोनट वॉटर, बोंड्या उद्दा, मागीर रागी, तांतू पुरा चड आसता पोटॅशियम. सो तशी मस्त मॉडिफिकेशन्स आसता. अकॉर्डिंगली तुमी तांगेले पुरा ब्लड रिपोर्ट्स पुरा फायल पुरा चेक करून अकॉर्डिंगली आमी चेंज करतात. कडेक एक लास्ट BP ताका सॉल्ट चिके चड घाल्यार आमी या म्हणटाची. इज इट ट्रू दॅट? वय लो BP म्हळ्यार तांगेले सोडियम वॅल्यूज केलो जनाल मस्त लो जावन आसता. सो ते सोडियम नॉर्मली 135 लागी आसुका. सो ते लो जाल्यार तशी आमी तितले सॉल्ट प्रिस्क्रायब करतात, एक्स्ट्रा सॉल्ट इन डायट म्हणून. लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस आनी प्लॅन करता तुमी. वे क्वायट चॅलेंजींग. मस्त खुशी जाल्ला तुमी इतली पुरा इन्फॉर्मेशन इतली शॉर्ट टायमान तो शेअर केले आमगेल्या ऑडियन्साक. सो कडेक एक कसले एक आमगेले व्ह्युअर्साक हू आर लुकींग फॉरवर्ड टू डायट तांकां एक मेसेज आस की? टेक होम मेसेज म्हळ्यार सांगू येता, आर डायट इज लायक अ बँक अकाउंट म्हणून, वेर
good food choices are your investments. So eating healthy means you are investing good health. So आमी कशी आमगेला वेल्थ इन्वेस्ट करताच की तशीच हेल्थ इन्वेस्ट केल्यार तितलें लायक म्हणून. भारी लायक मेसेज दिला चैत्रा कामतान आज आमगेलो टू. सो आमी वेल्थाक मात्र इम्पॉर्टंट दिवची न्ही, हेल्थ वेर देर इज हेल्थ देर इज एवरीथिंग. रायट. सो मस्त खुशी जाला आनी थँक यू फॉर दिस वेरी इन्फॉर्मेटिव्ह एपिसोड. सो धन्यवाद. Thank you so much for having me.